सर कितें सर जालें आयज मिटींग आशिल्ली तुमची CM सर कडेन मिटींग आशिल्ली रिगार्डींग द पेनाल्टी. सो सरान डिसिजन आपूण दिता म्हणून सांगला. फायल आमी फाल्यां घालतले की जी पेनाल्टी आमी चार्ज केला फॉर ऑल दीस मंथ इन द लास्ट 6 मंथ ती वेव ऑफ जातली. ओके ते मागीर बील कशें कितें आसतलें काय काय जाण आमी जर न्यू बील रिवायज करतले आनी इश्यू करतले. बट आता बघा सांगा तुम्ही सीएमान हे केले स्टेटमेंट केले की जे मागीर थंयसर वचून इन्स्पेक्शन करतले तेजो प्रोसेस कसो कितें आसतलो ना आमी तो आतां लोड जो रिकॉर्ड जाला आमच्या मिटराचेर त्या लोडा प्रमाणे वी वील ऑटो चेंज द लोड इन द सिस्टम. केन्ना मेरेन आतां समज कोणाचो 16 किलोवॅट आशिल्लो आनी मिटर हेज रिकॉर्डेड 8 सो ऑटोमॅटीक आमी 8 करतले. ओके सो तो 8 करून आमी वी वील चार्ज एज पर द एज इफ कंज्युमर्स ऑलरेडी put the application online for 8 kilowatt. But then it will be the responsibility of the consumers to see that the safety and everything is protected. Because sometimes when the load increases, you have to change certain wiring, MCBs. Then सगळे it will be consumers responsibility. So आमी circular तसं काडटले. So automatically जो record जाता will be the sanction load, revised sanction load. आनी जे बील ऑलरेडी पेड जालां तांकां कशें कितें ते आमी क्रेडिट दिवन मुखार एडजस्ट करतले. सर्कुलर केन्ना मेरेन तर फाल्यां 1-2 दिसां भितर काडटले.